मोपा जो इश्यू जाल्लो रस्त्याचो, तो लोकांक तो म्हणटा की जो पयलीं प्रपोज नाशिल्लो रोड तुमी आतां चुकीचो समज आसा, कारण इट इज अ टेक्निकल एजन्सी वन हू फायनलायज द रस्तो रोड जो फायनलायज करता, आनी ताच्या खातीर तहसीलदारांची टेक्निकल टीम इन कन्सल्टेशन विथ द मोपा ऑथॉरिटी हांच्या बरोबर धरून जी अलायनमेंट करची पडटा. लोक दिसता हांगांतल्यान लागीं दिसता असो एक रस्तो काड म्हाका. हांवें तांकां क्लियर कट जितके आज थंयसर विरोध केल्या त्या लोकांची म्हाज्या बरोबर 2दा मिटींग जाल्या. दोनूय म्हणजे त्या 2 गांवांतल्या लोकांची मिटींग जाल्या. हांवें तांकां क्लियर कट सांगलेलें की तांकां तेंचे फाटलेच इश्यू आसात ते रिजॉल्व करुया. आतां तांकां 3 पटीन चड पयशे मेळटा. इट इज अ बॅरन लँड. त्या लँडांतल्यान गेल्या उपरांत आमकां जे कितें इवन दो तो म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून जो टॅनंट आसा ताका सुद्दां जर पयशे मेळना आसत जाल्यार ताका गव्हर्मेंटच्या कायद्या प्रमाणे 50% कशे पयशे मेळपाचे ताजी प्रोविजन करता, ताका मेळून दिता. इतके खंयचोच सीएम सांगचो नासलो म्हणजे टॅनंटाकूय बी 50% दिवपाचे पयशे तयारी जी आसा ही आमी दाखयली. वायस वर्सा तांकां जी कितें मदत करपाक जाय नोकरेच्या बाबतींत आसतलें आनी कितें तेजे फार्मर म्हणून जर लॉस जाता आसत जाल्यारूय तांकां सगळे ऑप्शन्स जी आसा ओपन केल्ली. तांच्या बरोबर इन डिटेलान मिटींग जावन तेजे मिनिट्स केल्या. डेप्युटी कलेक्टर आमचो पीसी कलेक्टर हे सगळे जाण आसून मिनीट करून तांकां दिल्या. तांकां सगळ्यो ऑफर्स ज्यो दिवपाक जाय सरकाराच्या वतीन लँड तांची लूज जाता म्हणून ह्यो सगळ्यो 100% ऑफर्स आमी तरी दिल्या. आनी तरी आसतना ह्या लोकांक वयल्यान तांकां सांगलेलें ताज्या पेक्षा फुडलें ऑप्शन तुमी आमकां पयलो सर्वे करपाक दिया. सर्वे केल्या उपरांत कोणाची जर कितें खरेंच बाबा मेजर प्रॉपर्टी वयता आमकां कितें डायवर्ट करप शक्य आसा जाल्यार तें आमी करता. पण पुराय रस्त्याच्या सर्वेंतल्यान कोणाचेंच घर वचना, कोणाचीच कसलेंच स्ट्रक्चर वचना. इट इज एन फक्त वता रस्तो तो एक म्हणजे बॅरन लँड थंयसली थोडोसो काजीनी ज्यो काजी आसा काजीची झाडां आसा हातूंतल्यान वयता, थोडोसो एग्रीकल्चरांतल्यान वता. बट ताच्या खातीर ताका 3 पट कॉम्पेन्सेशनूय चड दिवपाचें प्रोविजन आसा. वायस वर्सा तांकां नोकऱ्यो बाकीच्यो सगळी ऑफरी सरकारा कडल्यान दिल्ली गेल्ली. So today Shiv Jayanti rally has been stopped at Kalangut. Why? For what reason? म्हाका सारकें खबर ना कित्याक हांव इन्क्वायरी करता ताची कित्याक ती. सर फाल्यां सकाळी मिटींग आसतली तुमची 10 ते 6.